परिणाम जाल्ल्यास जमीन मालकांनी एक महत्वाचो प्रश्न उबारला। प्रकल्पा खातीर आपली जमीन अधिकृत केल्ली असली तरी तांकां अजून कसलीच नुकसाण भरपाय मेळूंक ना वा सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचे उतर दिवंक ना असो आरोप जायत्या जमीन मालकांनी केला। न्याय मेळोवपा खातीर तांणी मंत्री सुभाष फळदेसाई हांच्या कडेन संपर्क साधून आपल्या कागाळीचो बेगोबेग निवारण करपाची मागणी केल्या। फुडल्या 8 दिसां भितर परतून चर्चा जातली अशें आश्वासन मंत्र्यांनी पिडेस्त कुटुंबाक दिले। जुनाच्या पहिल्या सप्तका मेरेन हो प्रश्न सोडोवपाचो यत्न करतले अशें तांणी सांगले। जमीन मालक आता ठोस कारवायेची वाट पळयतात। तांच्यो बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्ल्यो मागण्यो निमाणे पुराय जातल्यो अशी आस्त बाळगतात। वन मिनिट यांका प्रश्न असा त्यांचा आमचा असाच झाला उद्घाटन आम्ही 25 वर्षा फाशी काढता एक ठेवले 25 वर्षा फाशी काढता आम्ही आता 25 वर्षा गव्हर्नमेंटान आमची जमीन घेतली आणि हे जे व्हडले टाकी आता वयर बांधलेली सबंद पेरणी करून आम्ही आता 25 वर्षा फ्री पाणी दिता। गव्हर्नमेंट त्यांच्या कडल्यान पैसे घेतात ह्या एका मनशा कडल्यान किती जातात पण आम्ही अजून पर्यंत त्या लोकांक पेडणेकरांक फुकट पाणी दिल्ल्यासारख्या 25 वर्सां पर्यंत आमकां अजून फक्त फायली घोडायता पणजेसून पेडण्यासून पणजी अशी फायली घोडता एक अजून मोबदला मेळोंक ना। आम्ही आपले अशेंच रावले। पेमेंट जाल्लो पूण अजून ते हे करिना। म्हाका एक 3 महिने दियात 3 महिन्या भितर तुमचे 40 वर्सां जालें ना ते जाता आमकां कितें तरी जाय न्ही सांगता आता अशेंच जालें प्रत्येक फावटी अशें निलेश काब्रानूय दिल्ले तेका 8 दिसां भितर करता म्हणून। निलेश काब्राल असलो पळय सर निलेश काब्राल आशिल्लो तेन्ना 8 दिसां भितर दिता म्हटलेले ॲश्युरन्स आणि तो दुसरे दीस त्याची उचल मागणी केली। दुसरे दिसाच गेलो त्यांच्यावर अन्याय झाला न्हू लोकलांचेर। आता हांव कितें करूं सांग आमची शिकलेली आसा हांव कितें करूं हांव तुमकां सांगता 8 दिसां भितर परत एक फावटी तुमची मिटींग घेता हांव जाय जाल्यार हांगा येता तुमकां प्रोसिजर जो केल्लो आसा पळय तो दाखयता कळ्ळें न्ही। हांव तुमकां प्रोसिजर केलो तो दाखयता कळ्ळें न्ही जालें आतां पळय तुमची 25 वर्सां आमचे 40 वर्सां चाळवलेचें धरण ज्या जाग्याचेर हांव जाल्लो हांव शिफ्ट जाल्लो आमचें जाल्ला प्रश्न आतां ते 40 वर्सांनी आतां सुटल्या न्ही हे सरकार जें आसा आतां प्रमोद सावंत आयलो हांव आयलो म्हाका खबर आसा की तुमचे सारको हांवूय झगडपी मनीस एक वेळार चाळावली धरणाक बरोबर चाळावली धरणांतल्यान अर्दे पळय जे पळय गोंय उदक पडटा तें चाळावलीचें हांव थंयचो पळय हें चाळवलीचो मूळ पळय आहा न्ही तें हालयला त्या गांवांत भितर हांवूय हांगा न्ही आतां हांव आमदार जालो प्रश्न सुटले तांचे जातले सरकार पण आमचो सोडोवपाक कोण जातले हांव आसा न्ही सर 25 वर्सां आमी झगडटा वचून आतां कितें आसा सुद्दां सद्याच्या घडीत सुद्दां आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटान वचून येयला आमकां क्लियर काय आन्सर करूं हांव तुमकां IAS ऑफिसर आहात ते एक मिनिट हो फायल तुमची प्रोसेस करता पळय तेकाच सांगून येना कितें जालां एक्झॅक्ट फायल खंय पावल्या ती सांग सर फाईल आमचो ॲडिशनल सेक्रेटरी आहात त्यांच्याकडे आहे दुसरे फायल त्यांच्या जमनीचे पयले कितें आसा तें पळयता बंद ना ऑलरेडी पेमेंट त्यांच्या चेक रेडी झाले ते हे करिना म्हाका तेंचा आतां कितें सेलिब्रेट करूंक जाय सेलिब्रेट करून जावन तेंचे ते पयशे आता ॲक्विजिशन तुम्ही समजता ते ॲक्विजिशन प्रोसेस सामको सुटसुटीत जालो एक करून सेल्ली टील सेक्शन 4 सेक्शन 5 अप टू सेक्शन 7 मेळटली लागता आनी ताका एक वर्स 1.5 वर्स 2 वर्स जालें आतां हो प्रोसेस ना आतां तूं फाल्यां प्लॉट बी विकता त्या पद्दतीन गव्हर्मेंट आतां ॲक्विजिशना खातीर ही फायल इन्स्टंट रिलीज ऑफ पेमेंट कळ्ळें न्ही सेक्शन लागून मागीर ताजेर कोणाक ऑब्जेक्शन आसतली हें आसतली हें सगळें कांयच नासतना ताका फाटीं दिवन आतांचो ॲक्विजिशन बरोबर आहे ॲक्विजिशन प्रोसेस इज प्रोक्युरमेंट तो जशी कोणाकय प्रायवेट पार्टीक जमीन 1 दिसा भितर विकता तशी करून हाडटली ती फायल आतां रेडी जातली हांव फक्त 3 म्हयने दिता इट इज नॉट 3 म्हयने न्ही 3 म्हयने हांव मॅक्झिमम तुका म्हणटा 3 म्हयने हांव तुका परत एक फावटी आमी सगळे शेतकऱ्यांक घेवन 17-18 कोण आसा पळय न्ही
हांव परत दुसरा तुमी जाय तुम्ही असं जर जाय जाल्यार आमी हांव 120 आमचे सेक्रेटरी आसा पयलीं जे IAS ऑफिसर आसा तांचे मुखार घेवन बसता आनी फायनान्सर तांकांय घेवन बसता फायनान्साचे जे रिलीज करपाचें आसा पयलीं तांकांय घेवन बसता आनी तुमकां केन्ना एक्झॅक्ट केन्ना पेमेंट जातलो तो करता सो हें म्हजें उतर आसा आनी 8 दिसां भितर काय हांव वचपाना कळ्ळें न्ही तुमची गाडी शिवाय हांव वचना तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.